सो ही जी परिस्थिती आसा ओपोजिशनाची पांडुरंग बाब ते पयल्यार बीजेपीन इतली टेन्शन कित्याक घेता बीजेपी मागीर ते दिगंबर कामतीक भितर हाडून हें करया मायकल लोबो हाडून बार्देज हें करया मागीर रमेश तवडकराक हाडून तुगेले सारकी एसटी हें करया दुसरी वटेच्यान ही परिस्थिती पयर हांवें डिबेट केली रिशफलाचेरच थंय दुर्गादास बाब कामत आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो जी बोवाळ जालो तो जालो लास्टाक ताणें सांगलें आपल्या तोंडान सांगलें ओपोजिशन इज कॉम्प्रमायज्ड म्हणून आतां ओपोजिशनाचोच जर लिडर सांगता ओपोजिशन इज कॉम्प्रमायज्ड म्हण की परिस्थिती कशें आहा प्रमोद सत्ता आतां हांच्या कडेन बीजेपी कडेन 28 आसा आनी ते कोएलिशन त्यांच्या युती हे धरून सगळे जाण 5 जाण 33 जाण आसा 27 कोण खंय आसतलो ताजो नेम ना म्हणून हांवें वदळ म्हटलें की विजयन जे सुरू केला हे आतां खंय पावतलें तें खबर ना फाल्यां समाज युनायटेड सगळे एकी कडेन आयले ऑपोजिशन जाल्यार हे मोठ्यारे पडूं शकता सो बीजेपी आतांच मातशें काचाबूल जाल्या मातशें भिल्या हे कळटा म्हणून हे बेगिनातले बेगीन बार्देसान मायकलाक हें करपाचो मातसो आपल्याच कडेन रावतलो अशी कितें तरतूद करपाची दिगंबर फुडें म्युनिसिपालिटी जिखतलो आनी फुडलो सिटय 27 मेळटलो नावेली आसा त्यांच्या कडेन ऑलरेडी बीजेपी कडेन नावेली आसा सो हे आसलेले मतदारसंघ उरचे म्हणून बीजेपीचे प्रयत्न चालल्यात पण दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री पद दिवन ते विजयाक कॉर्नर करपाक पळयतले आनी आत्ता जरी भंय नासलो तर 1.5 वर्सां उपरांत जेन्ना इलेक्शन येयला तेन्ना तेजो विचार करून ते करतात But Pandurang, that unity which they showed during Lok Sabha elections with Captain Virato, that is going to be very difficult to replicate because there are individual interests asile. See here what happens, there was no individual interest because Lok Sabha was a larger canvas. Here constituency wise there are interests. For example, Benawali is up ready to relinquish that seat for Congress. Congress also is vying for that. So tashi खूप conflict areas asile. That to sort those out and withdraw, you can't have a friendly fight there. Friendly fight केल्यावर मागीर बीजेपी फ्रेंडली फाईट पण झाली फ्रेंडली फाईट So तशें जावचें ना. So there whether this फ्रेंडली फायटी मध्ये सदांच एनिमी जिखता whether all this yeah. So whether the entire opposition will be able to work out some kind of a strategy and move on 2027.